same thing happens. परमिशनच तुमच्याकडे येतात ते इव्हेंट करता तेन्ना फायर सर तुमचे हे असता तांकां परमिशन पूण काम स्टार्ट जावच्या पयलीं ते सेफ्टी नॉर्म्स घेवंक जाय परमिशन केन्ना केन्ना इन्सिडंट हे आसता पळय तेन्ना तेंचो इव्हेंट तेन्ना दॅट टायम ओन्ली बट दे हॅव टू टेक सेफ्टी मेजर्स. कारण फ्लेमेबल आयटम असताना जर वेल्डिंग असे चलता आणि आता हो वेल्डिंगान उजो लागलो म्हणटा ते लास्ट इयर दॅट इनोसंट जाल्ले ऑफिसर बीन हांगा डिप्लॉय करूंक मेळना अशें तशें आमी सगळ्याक डिप्लॉय करतले जाल्यार ते पावचे ना न्ही ते. पूण तेंचो कोण मनीस असता जो सेफ्टी ऑफिसर बी म्हणून टेक केअर ऑफ दॅट. रिपीट जाला The fire we have to find out and we have to see. प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें हांव ते घेवपाक जाय. तुमी ते लास्ट इयर सांगलेले तांकां तरी ह्या वर्सा तेंच्यांनी यूज करूंक ना एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी आसा तेंचे पण दे आर वर्किंग ऑन हायटीचेर ते जवळ जवळ आतां 4 मीटर हायट्स आसा थंयसर तो वेल्डिंग चालू आसा. हय हय वॉट आर परमिशन सगळं परमिशन घेतल्या पण आमी ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिला. तेंच्यांनी घेतल्या परमिशन we will issue them now recommendation saying that they have to take precautionary measures during welding work. हे काम स्टार्ट जावच्या पयलीं तेंच्याकडे घेवचें आमी पडटा. ऑलरेडी इश्यू केला तांकां रिकमेंडेशन जे फायर सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय ते ऑलरेडी इश्यू केल्ले आसा तांकां. पूण तेंच्यांनी आतां हें करूंक ना न्हू. ना तेणी ऑलरेडी एक्सटिंग्विशर्स दवरल्या सिन्स दे आर वर्किंग एट सर्टन हायट्स. तेंच्यांनी म्हाका सवयले एक जो बट आसल्याचो वेल्डिंग टॅकाचो तो सकयल पडलो आनी त्या पॉलिथिनान हेका उजो घेतला. इंजर्ड बीन कोण जालें ना कोण इंजर्ड बी कोण जावना. आमी आतांच येवन सगळें हें केलें. कितले लॉस जाले तुम्ही पावले तेन्ना उजो पेटलेलो आसलेलो काय कशें ना तेजे पयलींच तेंच्यांनी पावलेलो. तेंच्यांनी फूल पाळलेलो कारण हे सेक्युरिटी आसा ते दे आर ट्रेन इन हँडलिंग फायर फायटिंग. तेंचे बाकीचे सेट्स खंय खंय काम चल्लो 4 ते 5 3 ते 4 मिनटां जाल्लो आसता. तेंचे बाकीचे जे खंय खंय सेट्स आहा आयनॉक्सान आसा हांगासर आहा बाकीचे कडेन आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा तांकां. तुमी चेक केला चेक करतले आमी वचून परत चेक करतले आमी नॉर्मल तांकां ऑलरेडी एक रेकी आमी केले. ऑलरेडी 2 ऑफिसर्स आमी डिप्लॉय केले अलॉंग वीथ देअर पर्सनल आनी तांकां अकॉर्डिंगली इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. We're all safe. Mishaps happen, but we will make sure that everything is safe. All the people that are, we are more responsible to the people, and people think that they are. Don't worry about it. बट रिस्पॉन्सिबल होते तो ख्याल रखा गया होता ना. इधर भी आपने अभी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया. बेस्ट चीज़ है कि किसी को हार्म नहीं हुआ. We will fix all of this to secure certain things so that we don't fall at the time when people are there. We had to do some welding. I think everything will be fine.